नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. गोयचे दक्षिणेत रेड अलर्ट, उत्तरेक ऑरेंज, आयतार सोमार ऑरेंज अलर्ट, पावस 12 इंच पार, कारवार कुमटा हायवेर पालसणा, पेडणे रस्ते बुडले, तुया हॉस्पिटल वाठारांतले उदक घरांनी. फक्त BA MA करून अर्थ ना, शिक्षणाबरोबर स्किलिंग जाय, मुख्यमंत्र्याचो उलो. साखळे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंगात करियर गायडन्स मेळावो. फाटल्या 5 टर्मा भितर आपले MP फंडांतल्यान 1200 प्रकल्प लायले चालीक. 10 लाख ते 1.25 कोटी मेरेनचे प्रकल्प चालीक, भाऊचो दावो. गावणे कोंदरांत अपघातांत राजिनवाड्यावेलो दिक्षय गावडे आगताक गेलो. 2 व्हिलरीचो गोरवाक धपको. तेवटेन जुवारी पुलार मोटारीचो सेल्फ एक्सिडेंट, भितरले सालवार. मोपा विमानतळार CLR कंपनीच्या कामगारांच्या संपाचो 3रो दीस. कांय जाणांक कामावेल्यान काडले, कामगार पावले आमदाराकडे. सेगीत पावसान साखळे वाळवंटी धंय, भोंवतणच्या वाठारांनी बुडटी, लोकांच्या घरांनी उदक, देवस्थानय बुडटा. लोक म्हणटा डिसिल्ट करा. दक्षिण गोंयांत रेड अलर्ट, उत्तरेंत ऑरेंज. फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट गोंयांत. सिजनल पावसान 12 इंच हुपले. कुमठा शिरशी हायवेर रातीं पालसण कोसळ्ळी. रस्त्याचें काम सुरू आशिल्ल्यान एके वटेन दोंगर उबो कापिल्लो. कारवार शारांतय धोपरा मेरेन बुडटी. पेडणे रस्ते बुडले. तुया हॉस्पिटल वाठारांत उदक घरांनी घुसलां. आसगांव गटारांत तुंबून बुडटी. पावसाच्या नेटान कुमटा शिरशी रस्त्यार पालसणा कोसळ्ळी. रस्तो येरादारीक सद्याक तात्पुरतो बंद केला. कर्नाटक आणि कारवार किनारपट्टीचेर गेल्या 3 दिवसांपासून जोरदार पाऊस पडत आसात. तेका लागून अनेक ठिकाणी पडझड जाल्ली आसात. रात्री अशीच कुमटा शिरशी महामार्गाचेर एक दरड कोसळिल्ली आसा. तेका लागून हो महामार्ग आसा तो तात्पुरतो वाहतुकी खातीर बंद केलो आसा. ह्या महामार्गाचे काम सुरू असल्या कारणान तो महामार्गाच्या लागींच आशिल्लो डोंगर हो कामा खातीर थोडो JCBन कट केलो. त्या उपरांत 2 दिवस कोसळिल्ल्या जोरदार पावसाक लागून हो डोंगर आसा तो कोसळ्ळ्या कारणान हो महामार्ग आसा तो वाहतुकी खातीर तात्पुरतो बंद जाल्लो आसा. भटवाडी हरमला रस्त्याचेर उदक भरले. येरादारीचेर मोठ्या प्रमाणात परिणाम जालो. कारवार वाठारात पावसान झोडपून काडला. कारवार शारांत बुडटी मारपासारखी परिस्थिती. आसगांव वाठारांत रस्त्या कुशीकची गटारां नितळ करूंक नाशिल्ल्यान उदक खंय रस्त्यार तुंबला. पंचायतीन योग्य ती पावलां उबारची म्हूण थळाव्यांची मागणी. आज हांव सदांच पंचायतीन हांव एक म्हाजे सदांच एक हे कंप्लेनी घालता, पूण सरपंच म्हाजे खंयच आयकपाक रेडी ना. पूण एक आयज पळयत जाल्यार हांवें ताका लेटर बरयल्लें की तुमी ते ड्रेनेज जे आहा पळय तो साफ करा म्हणून. आयज हांगासर स्कुलाची भुरगीं वयता जावं हांगासरलो जो लोकल आहा पळय तो यो वच करता. लक्ष घालून इवन सरपंच जावं MLA कोण आहा तेणी हांगासर येवन हें काम करून घेवन सायडूक कन्स्ट्रक्शन आहा तेचे पळय ड्रेनेज ना. They just make the new road like a month ago or something. Then they start to dig again. The road was not working for 2 years. Then it took so much time for them to make this, and finally it's done. They broke it again. You know, it's accident prone. Anything can happen. तुया हॉस्पिटल वाठारांतले उदक खंय लागींच्या घरांनी पावले. श्याम हरमलकार म्हणटा त्याच्या घरांत खंय उदक पावले. मजगती सिजनल पावसान 12% पार केली. शेनवारा दक्षिणेत रेड अलर्ट, उत्तर गोंयांत ऑरेंज अलर्ट. उपरांत फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट दिला. नेटान वारें मारून जगला. गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याची म्हायती हवामान खात्यान दिला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फक्त BA MA करून अर्थ ना, शिक्षणाबरोबर स्किलिंगय महत्वाचें. मुख्यमंत्र्याचो उलो. साखळे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग करियर गायडन्स मेळावो घडोवन हाडलो.
गोंयांत स्किलिंगाचेर खंय भर दितात 6 म्हयने ते वर्सभर स्किलिंग कोर्स करून नोकरी कशी मेळूं येता ते विशीं मार्गदर्शनाची ही कार्यावळ. फक्त शिकत रावलो म्हूण जायना. BA MA करून अर्थ ना. शिक्षणाबरोबर स्किलिंगाचेरूय भर दिवप म्हत्वाचें. मुख्यमंत्र्याचो उलो. सांखळे गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल ट्रेनिंग करियर गायडन्सान मेळावो घडोवन हाडिल्लो. जिस्ट इन्स्टिट्यूट जो सांखळे तेंच्यांनी स्किलिंग डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सीस सुरवात केल्या. तितून करून तेंच्यांनी योगा एसिस्टंट आसतलो, डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन, एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन अशे वेगवेगळे कोर्सीस विच इज 6 months to 1 year हे कोर्सीस तेंच्यांनी सुरवात केल्या. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता. म्हाजें तर भुरग्यांक म्हणणें आसा की तेंच्यांनी एवरेज जे भुरगे शिकता तांच्यांनी अशा पद्दतीचो आपल्याक आवडटा तो कोर्स करचो आनी एक्सटर्नल आपलें एड्युकेशनूय बी जें आसा तें कंप्लीट करचें. जाल्यारूच चडांत चड मोठ्या प्रमाणात जी आमी स्किल्ड मॅनपावर जी तयार जावपाक जाय म्हणटा ती स्किल्ड मॅनपावर तयार जातली. आपलें ग्रॅज्युएशन करतली फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तें करतना तें कंप्लीट करता. हाजो इम्पॉर्टंट आहा पळय ह्या पद्दतीन डिग्री दितना म्हाका कॉलेज आनी कॉलेज तुमी करतलो कितें. आतां पळय BA करीत आसता कोण म्हणटा हांवें MA केली आनी कितें केलें करून फायदो कितें कांयच फायदो ना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. पणजेचे 30तल्या 28 BLOच्या ट्रान्सफरीची काँग्रेसीचो एल्वीस गोम्स चवकशी मागता. 17 एप्रिलाची ही BLO ट्रान्सफर ऑर्डर डेप्युटी कलेक्टरान स्थगीत केल्या. आदले ट्रान्सफर मारिल्ले BLO आशिल्ले तशे तांचे सुवातेर रुजू. एल्वीस म्हणटा ऑर्डर स्थगीत केली तरी 28च्योच ट्रान्सफरी कित्याक मारिल्ल्यो ताची चवकशी जाय. उत्पल पर्रीकारानूय हो इशू केल्लो. सो 4 फावटी लेटर धाडून CO ऑफिसांतल्यान कलेक्टर ऑफिसाक ताचो रिस्पॉन्स येना हाचो अर्थ कितें? ग्रेवर सस्पिशन. सो हाका लागून हांवें तें मागीर प्रेस कॉन्फरन्स घेवचें पडलें आनी मागीर लास्टाक ताणें एक 5वी जी लेटर बरयली ती बरयली ताणें सांगून की आज 12 तारखेर तुमी जर 3 वरां पर्यंत 3 PM पर्यंत जर कॉमेंट धाडिना जाल्यार आमकां ही कंप्लेन इलेक्शन कमिशनाक करची पडटली. आनी ताणें तो पर्यंत एक डिसिजन घेतलें की जी BLO रिप्लेसमेंट ऑर्डर काडिल्ली ती आतां आमी तात्पुरती अभेन्सान दवरया आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन ताणें चालू केलां अशें म्हाका इन्फॉर्मेशन आयलां. आमचे कडेन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जाल्यार पणजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी BLO सगळेच काडून उडोवपाचो कित्याक प्रयत्न केलो? काय डिसिजन घेतले आनी ऑर्डर काडली अशें करपाक? हाजेर चवकशी जावपाक जाय. हांवें केन्नाच म्हणूंक ना की BLOची ऑर्डर काडल्या ती रॉंग म्हणून. हांवें इतलेंच म्हटलां ही जर पणजे अशें काडटा जाल्यार बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक काडूंक ना. पूण आतां क्लियर जाता तितून सारकें इन्फ्लुयन्स करून ही ऑर्डर काडली आनी ताजेर चवकशी जावपाक जाय आनी हे जे ऑफिसर हे इन्फ्लुयन्स पळय घेता ताजेरूय एक्शन जावपाक जाय. ही एक आतां एक एडिशनल टॅक्टीक इलेक्शन जिखपाची. इलेक्शन वोटर संख्या जी आसा ती वाडोवपाची आनी कोणाक घेवन वाडोवपाची? भलत्यांकच, जाचो कांय संबंद ना गोंयचेशी. आनी पणजे चड करून जे आतां कांय नेपाली नांवां म्हजे कडेन आसा पूण आतां तो वेळ येवंक ना दाखोवपाचें. हांव गोंयकारां कडेन एक मागतां, तुमकां जर इलेक्शन बरे भशेन जाल्लें जाय तुमी मातशें जागृत रावपाची गरज आसा. फाटल्या 5 टर्मांत MP फंडांतल्यान 1200 प्रकल्प चालीक लायल्या म्हूण खासदार श्रीपाद नायक सांगता. खंयचेंच काम खंय बारीक वा मोठें आसना. आपणे सगळीं कामां करून घेतलीं. 10 लाख ते 1.25 कोटी मेरेनचे प्रकल्प चालीक लायल्यात म्हणून श्रीपाद भाऊ सांगता. बारीक काम बरे कामां मोठी कामां अशी ना. आमी जवळ गेल्या 5 टर्माक जवळ 1200 प्रोजेक्ट केले. तातूंत 10 लाख धरून 1 कोटी 25 लाखापर्यंतचे प्रोजेक्ट केले. कम्युनिटी हॉल तातूंत जवळ 500 कम्युनिटी हॉल आसा. जवळ 70 स्मशानभूमी आसा आनी त्यो अश्यो 25 लाख ते 1 कोटी 25 लाखा हे प्रोजेक्ट जाल्ले आसात. कोणाचोच प्रोजेक्ट पेंडींग ना. म्हणजे आमी दिलो प्रोजेक्ट मोठो आनी केलो अशें कांय ना. सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट जाल्ल्यात. थोडे पायपलायनी आसात. जवळ आतां एक नवी रूल आयिल्ल्या कारणान कम्युनिटी हॉलाचेर मातसो कंट्रोल येयलो आसा. गव्हर्मेंटान ठरयला, सेंट्रल गव्हर्मेंटान एक पंचायती एकच कम्युनिटी हॉल. पयलीं आमी 2, 3, 4 अशें बांदताले. आतां एक बांदला दुसरो बांदूंक मेळना. म्हणून आतां बारीक जे काही प्रोजेक्ट आसात मोठ्यान मोठो प्रोजेक्ट खर्चाचो जो कम्युनिटी हॉल आसतलो. आनी म्हणून आतां बारीक प्रोजेक्ट जे कितें आतां आमचे सगळे लोकांच्या महत्वाचे प्रोजेक्ट लोकांचे गरजेचे प्रोजेक्ट हे आमी कंप्लीट करतात. आपली जी योजना आहे की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये एक सोलर विलेज करण्याचा आपला जो प्रोजेक्ट आहे तो आपण चालू आहे. कुठचा गाव योग्य आहे, कोणी किती हे केलं आहे
अशा पद्धतीने आपण दोन्ही डिस्ट्रिक्ट जिल्ह्यामध्ये एक गाव आपण सोलर करणार आहोत. त्याची प्रक्रिया चालू आहे. बांदोड्या गावण्या कॉर्नरांत एक्सिडेंटांत राजीनवाड्यावेलो दिक्षय गावडे म्हणटा तो भुरगो आगताक गेलो. 2 व्हिलर खंय रस्त्यार गोरवाक मुखली. धपक्याच्या नेटा सरशी जाग्यार गेलो म्हणून कळटा. पुलीस केस जाल्या. तेवटेन जुवारी पुलार फातोडेर मोटारीचो सेल्फ एक्सिडेंट. कोणाकच दुखापत जाल्ली ना. मोटार बरीच डॅमेज जाल्या. लँड ग्रॅब केशींतलो आरोपी सुलेमान सिद्दीकी बरोबर क्रायम ब्रांचेच्या लॉकअपांत आनीक एकलो आरोपी आशिल्लो. आपले कस्टडी एस्केप केशींत पोन्ने गोंय पोलिसांनी ताका विटनेस कित्याक करूना काय म्हूण सुलेमानाचो प्रस्न. सुलेमानान चार्जशीट डिटेल्स प्रुडंटाक धाडल्यो. ताका खंय फेक कस्टडी एस्केपांत घुसपायला. पुलिसांनीच ताका कर्नाटकांत एस्कॉर्ट केल्लो. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. मोपा विमानतळार CLR कंपनीच्या कामगारांच्या संपाचो 3रो दीस. 70 जाण ह्या कंपनीक कामाक आशिल्ले. तातूंतले कांय जाणांक खंय काडले. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी उलोवन उपाय काडचो म्हूण कामगार मागतात. आमदारान खंय विशय सोडोवपाचें उतर दिलां. मोपा विमानतळ जाल्या उपरांत पेडणेकारांक लाव जालो म्हूण सरकार दर वेळार दावो करता. मात सत्य परिस्थिती ही पळयात. मोपा विमानतळाचेर CLR कंपनीत काम करपी 70 कामगारांक न्याय मेळना. कांय जाणांक कामावेल्यान काडले, कांय जाणांच्यो ट्रान्सफरी मारल्यो. भुरगे जे आहात ते आमचे सगळे भायरच आहात आणि आमी तांकां सांगलेलें की एक पीसफूल डिस्कशन घेवया आनी भायर घेवया म्हणून. कित्याक तो मॅटर जो आहा पळय तो सगळ्या भुरग्यांचो आहा. आमकां काडलेल्या भुरग्यांचो आहा आनी आयज कामाक आसलेले पळय ते आसात तेंचोय आहा. सो आमी एक भितर एक सिक्युरिटी रिजन आहा ते असेंबल जावपाक मेळना इतके जाण म्हणून आमी ते गेटी भायर आमी तांकां आपोवन एक आमी HR कडेन तेच मागता की आमकां दाखय आमी कशें कितें इरेग्युलर आहा ते. आमकां त्या HRान क्लियर कितें दिवकूच ना. 10 जाणांक ताका उलोवपाक जाय न्हू जाल्यार उलोवपाक आमी रेडी आहा. बट ते आमी फ्रंटाक 10 जाण रावतात बाकी सगळे फाटली रावतली. सो फेस भितरूय 10 जाणांकूच करतले भायरूय येवन 10 जाणांकूच करतले. आमकां प्रॉब्लम ना. फ्रंटाक येवनी बाकीचे स्टाफ ताका जर आहा ताका फाटल्यान रावनी आनी 10 जाण कोण आहा ते उलयतात. कामगार थळावा आमदार प्रवीण आर्लेकराकूय मेळ्ळे. विशय सोडयता म्हूण आमदारान खंय उतर दिला. आमदारान आमकां सांगलें सो जॉयनींग करता केलें थंय जॉयनींग तुमचो तो ऑथोरायज पर्सना कडेन कोण तरी उलयलें. सो तेणी सांगलें जो तुमची जॉयनींग 70 भुरगे आहात न्ही ते 70 भुरग्यांक जॉयनींग करतात. कंपनीन कामगारांकडे उलोवन विशय सोडोवचो. पेडणेकारांचेर अन्याय नाका म्हूण काँग्रेस फुडारी जितेंद्र गांवकर उलयलो. जेन्ना तेंच्या हायर ऑथॉरिटी कडेन म्हाजें उलोवप जालें तर ते म्हणटात हांगा कितें जालें तें आपणाक खबर ना. म्हणून जाल्यार मागीर आमी दुसरे एसे येता बेगीन येता आनी तेंचो विशय तो काबार करता. मागीर भितर वचून गेले जाल्यार हेंचेर कंप्लेनी फायल केल्या जाल्यार जबाबदार कोण CLR कंपनी घेवं शकता. तर ट्रॅप करूं नाकाय तुमी. तुमकां जर वेवस्थीत चर्चा करून हो विशय सॉर्ट आउट करपाचो आहा जाल्यार हे भुरगे ऑलवेज वेलकम आसात. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. सेगीत पावसान सांखळे वाळवंटी न्हंयक हुंवार मारून लागसारच्या वाठारांनी बुडटी. लोकांच्या घरांनी उदक, देवस्थानय बुडटा. फाटलीं 20 वर्सां जालीं हीच परिस्थिती. न्हंयक शेकरो भरला, सिल्टेशन जालां, उदकाक वाट ना. वाळवंटी डिसिल्ट केल्यारूच उपाय. बांबोळे हायवे पोंच्यान GMCंत यो वच करूंक म्हणून केल्ल्या अंडरपासांत बुरशेपणां. भोंवत्या गोरवांचो राबितो जाल्ल्यान शेण, चिखल, कुशिल्लो कोयर. वेल्यान हायवे आशिल्ल्यान लोकांक यो वच करूंक आनीक मार्ग ना. दुयेंतीक मेळूंक यो वच करतल्या GMCच्या स्टाफाक कामगारांक नित्याची ख्यास्त. हो रिपोर्ट. उटंगराच्या पावसान वाळवंटी न्हंय दर वर्सा भरून गेल्ल्यान सरभोंवतणच्या वाठारांनी हुंवार. हे आमचे दर्याचे अशें आसा की सब करून पाणी येता केन्ना येता तें कळना. दर्याक भरलेलो आसा तो वयलो लोट बीन येवन एक जालें
आणि हो दर्या खणलेल्या कमीच ते म्हाका दिसता जातली हेका 20-25 वर्सां जावकूच जाय. आणि जशें पावस पडलो की अचानक पाणी वयर सरता, वयर सरले की पेडाक लागता, पेडाक लागले की रोखडेच पाणी ग्रावंडावरसून वयता, ग्रावंडावरसून वयता म्हणटकीर येवपाक वचपाक लोकांक हांगा हे बाकीचे कोण आसा 4-5 घरां तांकां त्रास जाता. वरसून भोवरो पडलो जाल्यार तेवटेनसूनय पाणी येता कडयेनसून वयर. थळावे सांगतात वाळवंटी न्हंयच्या हुंवाराक लागून देवळांतूय उदक चोडून सुमार 80,000चे लुकसाण जालें, पूण ताचेर फावते रितीन उपाय घेतले नात. आतां आमचे देवूळ आहा हे देवळे जागृत देवस्थान ह्या 20 वर्सांक आमकां पाणी येवं नासलें तेन्ना गेल्या 2 वर्सां पयलीं ताका पाणी येयलें. जवळ जवळ 80,000 रुपया सुमार आमकां लुकसाण जालें. ढोल ताशे बी आमचे सगळे तेन्ना उरले. हुंवाराचो परिणाम म्हूण थळाव्यांक जातले त्रास टाळपाक हे परिस्थितीचेर बेगोबेग उपाय काडचो म्हूण थळाव्यांची मागणी. जेन्ना पावसांत जेन्ना पाणी येता त्या टायमार पाणी अचानक फुलता, म्हणजे ताका वाव मेळना वचून. फुडें म्हणटा ते माकडसाण्याचे सायडी सबन हे वळताचे सबन वाव बारीक आहा, म्हणजे जागो बारीक आहा, पाणी भायर सराना. तितून ते सगळं बांदला म्हणजे ते आनी पाणी तुंबता थंयसर. पायपलायनींतल्यान बाजारान पाणी जें वयता ते पंपान तेंच्यांनी पाणी ह्या सायडीक मारता. जेन्ना पळय मारता तेन्ना दोशिल्यान पाणी वाडटा, एक पुराचें आनी एक तेवटेन गेलेलें पाणी हेवटेन. आनी वाव मेळना म्हणटकूच पाणी रोखडें भायर सरना आनी हांगासर सगळ्या घरांनी मंडपांनी आमच्या सगळ्या घरा बिरांनी पाणी वयता. आमकां सांगपाचें म्हणजे कितें आहा, न्हंय खोलोवपाचें मातशें कितें ते विचार करपाचें ते. म्हणजे निदान न्हंय तरी खोलयलें जाल्यार मातशें कितें तरी जाता. आनी पयलीं केन्ना तरी असोच कितें तरी प्लान आसलेलो, म्हणजे वाव हें उदक शेजांतल्यान पास जावंक जाय अशें कितें तरी तेंचो हें आसलेलो दिसता. ते मागीर फुडें वचून कितें जालें तें आमी नकळो. तशें जर जालें जाल्यार बरेंच जाल्लेलें. कित्याक थंयसून जर पाणी तेंच्या हितून गेल्लें आनी थंयसून जर भायर गेल्लें जाल्यार तितकें पाणी पासळून वयता आसलेलें. म्हणजे हांगा पाणीचो प्रमाण वाडटा आसलेलो, कमी उरता आसलेलो. पूण सांगपाचें म्हणजे ही ती एक भाट चिखलाची आहा, ती भाट खोलोवंक जाय आनी हथंयसून ही बॉर्डर धरून अशी ती सकयल म्हणजे देवण्या पर्यंत खोलोवंक जाय. ते सबन शेकरो हे खडी ते माती गोबर येवन सगळी न्हंय पुरावलेली आहा, पूण पाणी रोखडें तुंबता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कळंगुटे अल्पवयीन चलयांचेर कथीत बलात्कार प्रकरणा उपरांत आमदार लोबो आनी सरपंच जोसेफ सिकेरान पुलिसांक रातच्या वावुरपी तोपयांचेर नजर दवरूंक सांगल्यार लोकांक पिट्टना दिसल्यार खंय उखलपाचें. By CM also and by DGP also very clearly that such type of fronts for prostitution should be stopped. But कारवाई करून stop करपाक जाय. कारवाई म्हणजे you have to follow the protocol. You do inspection, you send some decoys. कितें ताका हेल्प जावं आमच्या वाटेनसून or NGOच्या वाटेनसून म्हाका दिसता we are all ready to help. Anybody is ready to help. Even the ladies group from Kalangut are ready to help. Nobody wants unwanted elements to stand on the road to create problem for the locals and also for the tourists. Main road कोण रावता कलंगूट बागा रोड तांकां काडपाची गरज आसा. गेल्ली ती काडलेली तांकां फाटल्या दिसांनी परतून येयली. तर मिडनायट येवन ती उबे रावप आनी ट्युरिस्टांक हें करप की ते म्हाका दिसता बंद जावपाची गरज आसा. आय वील टेक अ मिटींग विथ कलंगूट पंचायत. जे जेन्युइन स्पाज आहा तेजेर अगेन्स्ट आमी ना. जे डुबियस स्पाज आहा, जे अशे कितें फ्रंट्स आहा फॉर प्रॉस्टिट्यूशन शूड बी स्टॉप्ड. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत, पुलीस, NGO हे घेवन आमी हेचेर कारवाई करतले 100%. आमी बरयतले की बाबा तुजो स्ट्रक्चर आहा, परमिशन आहा, लायसन्स आसा फ्रॉम द TCP जाल्यार आमी दवरतले, ना जाल्यार वी आर टेकिंग हार्श एक्शन ऑन दीस. बिकॉज आयज कितें जालां न्हू, आयज लोकांक हांव परतून हात जोडून मागता, भाड्याक दिनाका, भाड्याक घरां दिनाका. कित्याक ते नको भाडेवाले कितें आपूण बिजनेस करतात. दे कम विथ झिरो इन्वेस्टमेंट इन कलंगूट एंड दे टेक बॅग फुल्स ऑफ मनी आनी मागीर हे सगळें आमकां आयकुचें पडटा. आयज मिटींग दवरल्या सगळे विथ द पंचायत मेंबर्स, विथ द पुलीस इन्स्पेक्टर एंड विथ द ट्रॅफिक पुलीस ऑल्सो. आनी मागीर तेज्या उपरांत आमी एक्शन घेता. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हाट्सएप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.